नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा तो वाघांच्या हत्येक लागून निर्माण जाल्ल्या प्रश्नांचो. मनीस आनीक वन्यजीव हांचे मदलो समतोल सामाजीक आनी पर्यावरणीय सांबाळपाक आमी अपयशी थरल्यात काय कितें आनी मुखार मार्ग कितें काय हो कॉन्फ्लिक्ट असोच चालू उरपाचो. चार मानेस आसा म्हजे बरोबर ह्या विशयाचेर भासपाक जाता. पयली आसा जाणी पर्यावरण सेन्सिटीव झोन जाल्यार सुद्दां विरोध केला, लोकां बरोबर आंदोलन केला, ते सांगेचे आमदार प्रसाद गांवकर स्वागत. दुसरे आसात गोंयांतले नामनेचे पर्यावरण तज्ञ पण त्याच बरोबर जांकां समाजाची तितलीच लागणूक आनी जाणीव आसा, रमेश गांवस सर स्वागत तुमचें. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे कार्यकारी संपादक किशोर नायक गांवकर आनी चवथी आसात ते गोंय धनगर सेवा संघाचे अध्यक्ष DB मोटे स्वागत. हांव सुरवात तांचे कडेन मागीर वता. सर तुमचे कडच्यान सुरवात करता. समतोल आसपाक शकता काय कितें पयली गजाल, आनीक आमी अयशस्वी थारल्यात काय कितें दुसरी गजाल, आनीक हांगच्यान आमकां परत येवपाची वाट आसा काय कितें तिसरी गजाल. तिनूय प्रश्न बरे आसात आनी पयली म्हणजे आमी समतोल राखपा खातीर पूर्णपणे अपयशी ठरलेले आसा. म्हणजे सगळ्या पातळीचेर भले गव्हर्मेंट आसूं किंवा सामान्य माणूस आसूं सगळ्यांच्या पासून. कारण कशें आसा समतोल राखपाक गेलो जायत जाल्यार पयलीं म्हणजे तुजी जी ग्रीड आसता न्हय तेचेर बरोचसो कंट्रोल करचो पडटा बऱ्या वेगवेगळ्या संदर्भांतसून. आनी हें करपाक आज कोणाकच ना, कोणूच ना. वेट एंड वॉच अशें करपाची कोणाचीच इच्छा ना. धावा 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 अशी कोणाकच ना. पण तो धांवता मरे, तेणी इतके कमयले मरे, हांव कित्याक उगी रावूं, त्याचो मार्ग कसो तो म्हाका खबर आसा, हांवूय धांवता. त्यामुळे कोणाच्याच कडेन पळोवप ना, ना वायल्ड लायफ, ना मनीस, सामाजीक दृश्ट्या पळोवप ना, राजकीय दृश्ट्या पळोवप ना आनी वायल्ड लायफच्या दृश्टीने पळोवप ना. ही आमची आजची शोकांतिका सगळ्या लोकांची. एक नंबर 2 प्रश्न जो आसा ते हे इतके पर्यंत ठीक आसा, पण ह्याच्या नंतर फुडें थंयसून आमकां फाटल्यान येवपाक जातलें अशें कांय ना. तुम्ही म्हणटात की आमी फाटल्यान वचपाक आतां मार्गच ना आमकां. आमच्या कडेन मार्गच ना. मार्ग आमकां जाणीवपूर्वक आनी म्हणजे अशें डिटर्मिनेशन दवरून काडचो पडटलो. आनी ही काडपाची मानसिकता आज आमच्या कडेन ना, कोणाच कडेन ना. प्रश्न असो आसा की ही जी घटना घडली त्याच्या कडेन पळयल्या नंतर त्याचे एनालिसीस केल्या नंतर एक लक्षात येता पॉलिटिकल सिस्टम सुद्दां त्या इतर ना मानसिकतेन किंवा एक ठामपणे निश्चित अशा प्रकारचे कितें तरी मार्ग काडूंक जाय. ही इच्छाशक्ती दिसना खंयसरच दिसना इच्छा. प्रसाद तो म्हणटात की कॉन्फ्लिक्ट आसा, तूं ह्या कॉन्फ्लिक्टा कडेन कसो पळयता आनी मार्ग कसो काडटा. ना जशें आमची रमेश भावान म्हणलें, आज समतोल म्हणल्यार मेन एक विशय आसा की आयचे जे पर्यावरण आसा, दोन गोश्टी आमकां पर्यावरण सांबाळपाक जाय आनी त्याच बरोबर आमकां बरोबर सगळें हें म्हणजे जें कितें आतां संवसारांत कितें घडटा तें सगळें समतोल घेवन आमकां वचपाक जाय. आनी हें जर वतलें जायत जाल्यार आयज जे परिस्थितीन जें चलता तें योग्य चलना, इतलें हांव तुमकां सांगूं शकता. कित्याक लागून ना ताका खुबश्यो गोश्टी आसा जेणे करून जे डेडिकेशन डिपार्टमेंटा कडेन उरपा जाय आशिल्लें, स्पेशली फॉरेस्टाचें उलयता आसतना तें डेडिकेशन आयज पर्यंत तितल्या लेवलाचेर तें चलना. कारण म्हाका दिसता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पयलीं सावन आमी पळयतात की जमनी ज्यो आसात किंवा फॉरेस्टान जे आसात, आमी पिळग्यान पिळगी ह्या रानां भितर रावन आयिल्ले लोक आमी. सो ह्या लोकांनी हाजे पयलीं जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्मा येवचे पयलीं साकून ह्या लोकांनी रानां सांबाळ्ळ्यात, ह्या लोकांनी त्याच रानां भितर शेतभात करून खाल्ले कडेन आसा. हें सगळें थंय घडले कडेन आसा. आनी इतलें आसतना सुद्दां आयज जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थंय एक्चुअली कायदेशीर म्हणून गोश्ट आसा. आतां कायदो करता कोण, कायद्या खातीर मनीस काय मनशा खातीर कायदो हो खूब एक मोठो प्रश्न आसा. आनी ताका लागून हांव अशें म्हणूं शकता की समतोल जे आतां रमेश भावान म्हणलें की समतोल ना, ही सत्य गजाल. ते नासपा कारण इतलेंच की डिपार्टमेंट ज्या पद्दतीन भितर पेनेट्रेट जावपाक जाय ह्या लोकां भितर समरस जावन, कारण ह्याच लोकांक घेवन तें फॉरेस्ट म्हणटा की ती एरिया ऑलमोस्ट रुरल भितर येयली, अर्बना चडशी येना. सो रुरल एरियाचे म्हणटात रानां खात्याचें काम हें फक्त जंगलाक न्ही जाल्यार लोकां बरोबरय आसा जे लोकां भितर रावन आयज तेणी हें सगळें सांबाळपाक जाय. तें जायना. ओके. मोठे एक प्रश्न येता की सुरवातीक सगळ्याक ते वाघाची कुडी पळयतकीर सगळ्याच्या आंगार कांटो आयलो, सगळेच हादरले. पण ताजे उपरांत 2 दिसांनी जेन्ना त्या कुटुंबांची परिस्थिती पळयली, जांकां अरेस्ट करून व्हेले, जाल्यार तेंय पळयतकीर सारके रडपा येवपाक लागले. तुमी तुमचो संघ ह्या गजाली कडेन कशें पळयता आनी हें समतोल राखपाची शक्यता आसा काय कितें. पळय आतां सुरवातीकूच त्या वाघाच्या संदर्भात आमी सांगलेलें आसा. आमकां ती जी घटना घडली आनी आमच्या जंगलांतले वाघ जे ना जाले ते बद्दल आमकां दुख्ख आसा आनी खेदूय व्यक्त केला. ते गोश्टीक आमी हे करूं शकना, नजरअंदाज करूं शकना. पूण हे घटना घडल्या फाटलं कारण कितें आनी सरकार म्हणून जर ती शासकीय यंत्रणा आसा किंवा वन अधिकारी आसा ते कितले कमी पडले हे पळोवपाची गरज आसा. जर आमचे समाजाचे लोक, आदिवासी समाजाचे लोक
पण ते रानानूच रावपी लोक, रानान आता काही प्रमाणात स्थलांतर जाला, पण ही कुटुंब अजूनच थंय आसा, तेंचे विशीं कांयच धोरण सरकारान आखोंक ना. आनी त्याच बरोबर तेंचे जी रोजीरोटी तेंच्या चलता, उदरनिर्वाह चलता कुटुंबाचे गायी म्हशींचेर, आनी तेंचेर जर कोण हल्लो करता किंवा अत्याचार करून ते नश्ट करता, तेन्ना ही जे एग्रेशन निर्माण जातली तेंच्या हितूंतल्यान, आनी तो प्रकार जो आमकां असो वायट जाला. त्यामुळे आमचे आयज 5 बांधव ते तुरुंगान आसा, त्यामुळे ती फॅमिलीची दुर्दशा जाल्ली आसा. आतां जंगलान तांकां पुलीस प्रोटेक्शन राखची पडटा तांकां, आमकां अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. तुम्ही किती म्हणटात प्रशासनाची सेन्सिटिव्हिटी कमी पडटा? बरोबर, ऑफकोर्स. त्याच बरोबर सर आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो, अभयारण्य केन्ना 1999 जाला आनी आमी 20 आसा, 21 वर्सां जाली, अजून पर्यंत ते धोरण आखूंक ना कितें सरकारान. जे आदिवासी लोक भितर आसा तांकां खंय तरी बऱ्या जाग्याचेर किंवा त्या प्रमाणे अवेरनेस करपाक जाय. वाघाचो संचार, हत्तीचो संचार अशा ह्यामुळे गेल्या 2-4 म्हयन्या वर्सां पासून कितकेशे लोकांनी जनावरांनी हल्लो करून मनीस सोंपल्या, आणि त्या विशयी कोणाची गंभीरता ना. आणि आयज वाघ जर मनशा कडल्यान सपोज अजून ते स्पश्ट जावंक ना, अशें निर्माण जाल्या कारणान हो सगळो खटाटप जाला. किशोर, कितें दिसता? कारण एक गजाल आसा की आमी मनीस आनी वाघ अशें आसपाक जाय आशिल्लें, ते हळू मनीस विरुद्ध वाघ जावपाक लागला. हाजी फाटली कारणां कितें आनी उपाय कितें? ना, खूपच गंभीर आणि चिंता करण्यासारखो विषय आसा तो. आणि दुसरी गोष्ट म्हाका एक बरें दिसता की आयज आमच्या बरोबर डिस्कशनाक जे मनीस आसात ते प्रत्येक मनीस ह्या विशयान तेंचो संबंध आसा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल प्रसाद बाब जो आसा तो सांगे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करता, जो स्वता ट्रायबल कम्युनिटीक प्रतिनिधित्व करता, जे कम्युनिटी ह्या जंगलान रावन आतां पर्यंत ते ज्या कम्युनिटीन आपली हे वसयल्या, ज्यांचो संबंध वनाक बरोबर जंगली जनावरां कडेन संबंध येयला आणि व्यवस्थित ते सुखा समाधानान इतकी वर्सां रावताले, आतांच हो प्रश्न निर्माण जाला. ती दुसरी गजाल, आमचे रमेश गांवसर जे सदांच पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संवेदनशीलता, सामाजीक ह्या विशयान काम करतात. तिसरो आमचो मोठे बाब जो त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता, जो समाज आयज त्या वाघाच्या प्रकरणा खातीर संकटान येयला. एक गोष्ट खरी की समतोल साधतलो काय ना, समतोल साधपाकूच जाय. कारण समतोल साधलो जाल्यारूच आमी जगतले, नाजाल्यार आमी जगत शकना. कारण ह्या विश्वाचीच निर्मिती जी आसा, जल, वन, वायू हे जर ना जाल्यार आमी टिकचेच ना. त्यामुळे तो समतोल साधतलो काय ना किंवा तो प्रश्नच ना. जर मानव जात जर जगपाक जाय जाल्यार हो समतोल आमकां साधचोच पडटलो. आता जशें मोठे बाबान सांगलें आनी जशें प्रसादान सांगलें तशें की वन खातें म्हणून येदें व्हडलें खातें तें. हांव आतां पत्रकारितेन गेली 15 वर्सां आसा. ते वन खातें फक्त केन्ना कळटा, जेन्ना सरकार जाता स्थापन तेन्ना अमूक मनशाक बाबा ते वन खातें दिलें, मुख्यमंत्री जो आसता तेच्याच कडेन तें आसता अशें आतां पर्यंत पळयलां. त्याच्या नंतर वन खातें हे केन्नाच कितें तरी त्यांची दुसरे खातेच वनान वता, दुसरे फक्त झाडां लावपाच्या त्या टायमार ते वन खातें टायमार. हांवें केन्नाच पत्रकार म्हणून केन्ना बातमी हांवें वाचूंक ना की बाबा वन खात्याचे अधिकारी खंयच्या तरी गांवांत गेल्या, लोकांक जागृताय हाडटात, जनावरां बरोबर जनावरांची कशें वागप, तांकां कशें फेस करप, ते हल्ले करीत जाल्यार कशी जतनाय घेवप, तेंचें नुकसाण जावचें ना किंवा तुमचें नुकसाण जावचें ना हेच्या खातीर कितें करप, असल्यो कार्यशाळा जागृतीचे कार्यक्रम जाल्ले. आता कदाचित ते जंगलान जातात, तुमच्या पत्रकारां कडेन थंय लक्षच नासता अशें ते म्हणू शकतात, पूण जाल्लेले काय म्हाज्या लक्षान येना. पण एक म्हाका होच मुद्दो सर एक गजाल विचारपाक जाय की जो प्रश्न आयलो की राना खात्याची संवेदनशीलता ही एक गजाल, आणि ती संवेदनशीलता ही फक्त प्राण्यां प्रती किंवा झाडां प्रती मर्यादित उरची न्ही. प्राणी, झाडां आणि मनीस होय त्या पर्यावरणाचो भाग हे लक्षांत घेवन जे कार्यावळी जावपाक जाय तो एक समतोल तयार करपा खातीर त्यो जायनात. आणि एक खंय तरी एक रिजिडिटी आयल्या की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या वटेच्यान आमी हे सगळे अशेंच दवरतले, प्रोटेक्ट करतले, हें करतले तें करतले, ते मागीर कॉम्पेन्सेशनूय बेगीन दिवपाक पावनात. आणि दुसरी वटेच्यान मनशाचोय संघर्श दैनंदीन चालू आसता आणि ह्या संघर्शांतल्यान ही घुसमट तयार जाता. तुम्ही मान्य करतात राना खात्याचो सगळ्यांत व्हडलो रोल आसा हो संघर्श तयार जावपा खातीर, जे खातें हो संघर्श सोंपचो म्हूण तयार केल्लें? सारकें. नाही, मूळ प्रॉब्लेम कसो आसा, सगळ्यो सिस्टम्स आसात न्हय त्यो लेथार्जीक एटिट्यूड आसलेले आसा. कळ्ळें? कोणाक कांय पडलेलें ना, समोरची फायल, तेचे वयलो पेपर, हेच्याशी तेंचें नातें आसता, सही मारली, फतवे काडले, काम सोंपलें तेंचें. पूण एक खंयच्याय प्रश्ना कडेन
ज्या एका होलिस्टीक एप्रोचान पळोवपाक जाय आनी त्या भितर येणारे कंपोनंट कोण कोण आमचे जंगल आसा, जंगलातले वन्य प्राणी आसात, त्याच्या नंतर त्या भितर असणारे किंवा त्याच्या भोवती असणारे मनुष्य समाज आसा, त्याच्या नंतर ताका जोडून असलेले अर्थकारण आसा, हे सगळ्या गजालीचो विचार तेंच्यांनी करूंक जाय. तो खंयसरच ते करपाक तयार ना. आतां एक सांगता, जंपींग चिकनच्यो जायराती मोठ्ठ्यो जातात. हॅलो, जंपींग चिकनच्यो तुमी जायराती करतात, बॅनर लायतात, पोस्टर लायतात, सगळें. पण व्याघ्राच्या संदर्भात तुमी कितें तरी करा ना. सगळ्यात आणि अशी महत्वाचं. न्ही की आमकां अकस्मात कळ्ळें की वाघ आसात म्हणून. कॅमेरा भितर ट्रॅप जाल्ले, सगळो डेटा आशिल्लो, सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. आतां एकच सांगता हांव 71च्या पयलीं आमचो शेजारी एक क्रिश्चन आसा आनी तेणी सरवणान, हांव ज्या जाग्यार शिकयतालो थंयसर एक वाघ मारलेलो आसा, तेचेर पांय दवरून पॉज घेतलेली आसा ती, तेचो फोटो अजुनूय त्याच्या थंयसर आसा. म्हणजे वाघ हो काल आजचो ट्युरिस्ट म्हणून येवना, तो वाघ खूब पयलीं पासून आसा हांगासर. आनी सरवणा सारक्या ठिकाणाचेर येता म्हटल्या नंतर कितें अवस्था आसतली सांगा. म्हणजे आमच्या कडेन आसात आनी केन्नाच कॉन्फ्लिक्ट ना. महत्वाचें म्हणजे केन्नाच कॉन्फ्लिक्ट ना. प्राणी आनी मनीस हेचे केन्ना कॉन्फ्लिक्ट ना. नाल्यार अश्यो घटना त्याच्या पयलीं कितलेशेच पयलीं घडटले आसले तेंच्या कडेन. मागीर आज हो कॉन्फ्लिक्ट कित्याक? आजची कारणां वेगळीं आसात. एक सांगता, पयलीं एक वाघ हांगासर मारलेलो, फांसो घातलो, तो गेलो. त्याच्या नंतर तें प्रकरण मोठ्या प्रमाणात जालें. मागीर त्या प्रकरणाचो निकाल कितें लागलो खबर आसा? कोणाकच खबर ना. जालें. त्याच्या नंतर मदींच उठोवन इको सेन्सिटीव झोनाक विरोध जालो. ग्राम सभेन रिजोल्युशनय जावपाचे सगळे मागणी केली. हे सगळें घडपाक लागलें आनी मागीर त्याच्या नंतर हें घडटा. तुमी म्हणटा की हाचो भितर पॅटर्न आसा. पण कदाचित एक हें आसा, ऑर्डर एक आसा ना. ही गजाल हातूंत मातसो थोडे डिटेल वचपाचो तुमचे कडेन. मेन म्हणल्यार आतां आमच्या गोंया भितर म्हादई जावं आमचे नेत्रावळी अभयारण्य किंवा आमचे महावीर जे आसा ते, ही जी अभयारण्य जेन्ना 1999 जेन्ना तुमचे सांगले त्या प्रमाणे जेन्ना केले, तेजे नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आज पर्यंत तेजेर कितें पर्यंत एक्टिविटीज केल्ले कडेन आसा, हो पयली खंय तरी तेजी हे काडपाची गरज आसा. ते सिम्युलेशन जावचें म्हणून. ते जालेत ना अजून पर्यंत. किंवा त्या संदर्भात जेन्ना ते डिक्लेअर केले ते नंतर बाबा तेजी एक्च्युअल फॅक्ट कसो वचपा जाय हेजे पर्यंत अजून केन्नाच खंयच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजेर अजून पर्यंत कांय केले कडेन ना. हें हांव क्लियर सांगूं शकता तुमकां. कारण अशें की जेन्ना आमी म्हणटा की ते केले नंतर एक बाउंड्री तुमी डिमार्केट करपाक पयलीं म्हणल्यार. आतां ही जेन्ना अभयारण्य जेन्ना डिक्लेअर केल्ली तेन्ना त्या अभयारण्या भितर जितले गांव येयल्ले ते गांव बाबा थंय आसा काय ना, थंय कोण रावता काय ना, हें कोणीच असेसमेंट केल्ले कडेन ना. पयलो पॉयंट हो. सो तुमी त्या टायमार दिसले म्हणून तुमी केन्ना तरी एकदां तें नोटिफिकेशन काडलें, लायन म्हणली सोडली. सो ही लायन मारपाची तुमकां हें कोणी दिल्ले कडेन आसा. आमी म्हणटात की तांकां सांबाळपाक जाय, पूण जेन्ना इतलीं वर्सां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जल्मा येवचे पयलीं आमी जेन्ना लोक सांबाळून घेवन येयल्ले कडेन आसा तेन्ना लोकांनी कांय सांग आनी मुद्दम तांकां केल्ले कडेन ना. जशें आतां रमेश म्हणलें की एक वाघ आतां आमच्या भितर भोंवता, आमच्या गांवांत भोंवता, पयस नाका. आमी केन्ना सांगपाक गेलो आमच्या गांवांत भोंवता, पूण तरी आसतना आमी केन्ना तांकां हार्म केलें ना किंवा तेणी आमकां केन्ना हार्म केलें ना. सो तो समतोल जो आसा तो खंय तरी म्हणजे पळय शेवटी मनीस आनी जनावरां खंय तरी समजदार आसात. एक कुत्र्या सुद्दां आमी जर सांबाळटले जाल्यार कुत्र्यान आमचे भितर एक वेगळी तरी रिलेशन तयार जाता. तें रिलेशन खंय तरी जनावर रानटी जनावरां आमचे भितर तयार जावपाक मोठें हें कांय ना. म्हाका सांगपाचो उद्देश इतलो की आयज पर्यंत जेन्ना ही जे तुमी जेन्ना डिमार्केशन केले कडेन आयज पर्यंत ती बुफर झोन लायन ना. आयज इको सेन्सिटीव झोन तुमी डिक्लेअर करता, एक कलेक्टर सोडून, डेप्युटी कलेक्टर सोडून, मामलेदार सोडून सकयल आमचे तलाटी लेवलार सुद्दां कांयच कोणाक खबर ना की बाबा हेजे अवेरनेस कोणाक कशें दिवप तें. लोकांक कळपाक जाय. तुमी जेन्ना खंयची डिमांड ही जमीन तुमची म्हणटा तेन्ना लोकांक कळपाक जाय. आमकां फॉरेस्टान जमीन दिवपाक गरज ना. आमी फॉरेस्टर बसयल्ले कडेन आसा. हांव सरळ टक्क सांगूं शकता. आज आमी FRC कायदो काडले कडेन आसा, पूण ती रानां आमी बसयल्यात. फॉरेस्टान आमकां दिवपाची गरज ना. फॉरेस्ट उपकार करना आमचेर. आमी आमचे भितर आमचें रान सांबाळून खातात. तुमी सांगात जाल्यार. सो ह्यो ज्यो कितें विशय आसा आतां पयर आमी इको सेन्सिटीव झोना लागून भरपूर झगडले. आतां अजून चालू आसा. अजून विशय तांकां क्लियर जाल्ले कडेन ना. आमी तेजे कडेन पॉयंट्स आमचे दिल्ले कडेन आमकां कशें पद्दतीन जाय म्हणटे. पूण सांगपाची गोश्ट म्हाज्या सांग्या भितर जवळ 7 पंचायती आसा. 7 6 पंचायती टोटली इको सेन्सिटीव झोन ऑलमोस्ट 90% वता. थोडी तर पंचायत सामकी 100% जाता. कशें जातलें हे लोकांक फुडें वचपाचें कशें आसा. दुसरो मुद्दो जो आसा म्हणया की तो तुमी म्हणलो की जेन्ना मनशाच्या लायव्हलीहुडाचेर असो अटॅक जाता तेन्ना मनशान रिएक्ट जावप स्वाभावीक म्हणून आनी तें एग्रेशन तातूंतल्यान तयार जाता. पण जेन्ना वाघा सारको प्रश्न येता, आतां वाघाक मारप आनी एका माकडाक मारप ह्यो दोन वेगवेगळी गजाली, कायद्याच्या दृश्टींतल्यानूय वेगवेगळी गजाली. आनी मस्त वाघाच्या बाबतींत खूब अवेरनेसय जाल्लो आसा. अशें आसतना जेन्ना येदी व्हडली घडणूक घडटा आनी ती बी एक वाघ न्ही, 2 वाघ न्ही, ते 4चेर आंकडो पावता, तेन्ना डोंट यू थिंक तुमकां अवेरनेस कमी पडलो असो दिसता काय मनशाचें एग्रेशन चड जालें अशें दिसता? ना पळय सर, आतां कितें जालां हे एक्चुली वाघ
आनी आमचो समाज पयलीं पासून एकत्र रावपी जंगलांत रावपी आमचे जाणटे सांगताले वाघ तुमकां डिस्टर्ब करता वाघाची किंवा सर्पाची नागाची आमी स्वता पुजा करतात करेक्ट आनी अशी तूं आमी मारूंक वचना सारकें आसा करेक्ट आसा त्याच बरोबर संबंध बरे पासून आसा जाणटे आमचे सांगताले वाघ म्हशी वांगडा वाघ आमचे हे करताले अजून पर्यंत हे आसा इतिहास आसा एका वेळाचेर मनशाक म्हशीच्या कळपान सुद्दां वाघ भोंवतलो तो म्हशींच्यांनी हे केला म्हणून आनी तशें तेंचे संबंध बरे आसले पूण ही घटना आतां पळयात ही घटना आतां हे लोक अभयारण्य डिक्लेअर जाले त्याच बरोबर अभयारण्याची सीमा म्हणून खंय ते निश्चित जावंक ना आनी हे आमची जवळ जवळ समाजाची जवळ आतां 10-15 घरां अजून पूर्णपणे जंगलान आसा आनी तेंचे मुख्य वेवसाय फक्त गायी आनी म्हशीच्या दुधाचेर आसा सो तेजे नंतर हो वेवसाय चलता पूण ही घटना जी आतां हे घटने विशयी उलयता त्या विशयाचेर जर म्हटल्यार 20-22 तारखेक तेंचे डिसेंबराच्या गाय मारता दुधाची गाय जर्सी गाय तेचे नंतर दुसरो प्रकरण जाला 30 तारखेक म्हस मारतालो कुडीच हे फॉरेस्ट खात्याक कळयल्ले लेखीत निवेदन आपल्या हे केलें म्हणून त्याच बरोबर फॉरेस्ट खात्यान कॅमेरा लायले ट्रॅपिंगाक त्या कॅमेरान गायचेर वाघूच सापडलेले 1 न्हू 4 वाघ सापडलेले तेजे नंतर जे तांकां खबर आसा हांगा मोठ्या प्रमाणात वाघाची संचार आसा म्हणून आनी थंय लोक वस्ती आसा आनी त्याच बरोबर दुसरो वाघाचेर अटॅक जावंक शकता हे तेंच्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसली ती कांयच करूंक ना हे बिंदास रावले 30 तारखेक म्हस मारली आतां म्हशी गायची जेन्ना कंप्लेंट दिली कांयच मेळोंक ना नुकसान भरपाय मेळोंक ना दक्क फक्त येयले पंचनामा केलो आनी गेले प्रश्न सुटलो पूण त्या खातीर म्हशीची कंप्लेंट दिवंक ना आनी तेजे नंतर ते तेंच्यांनी तांकां मेळोंक ना कोण तरी देवाक लोक वयताले एक 4-5 दिसां भितर त्या लोक देवाक ते गांवचे लोक वयताले तांकां मेळ्ळो तो ना ते वचोन नासले जाल्यार वाघ मेला काय ते खबर आसची नासली फॉरेस्ट कितली फॉरेस्टाची गार्ड हे वन्य प्राणी सांबाळपाचें काम हेचे वायल्ड लायफ सेंच्युरी वायल्ड टीम आसा तेंची हे आसा ते मॅनेजमेंट आसा तेंच्यांनी पळोवपाचें काम आसलें जर देवानूच हेल्या भशेन जालें ते थंय देवाक गेले एक म्हाका मुद्दम हातूंतल्यान तो परत हांगा मुद्दो येता तो म्हळ्यार फॉरेस्टाचे कायदे खूब स्ट्रिक्ट आसात आनी ते आसपा फाटली कारणांय मनशाच्या ग्रिडा भितर भयंकर प्रमाणांत आसा ताजे बाबतींत डावटूच ना पूण आतां अशें जावपाक लागला की कायदे स्ट्रिक्ट आसात आनी वी आर ओन्ली फॉलोईंग द लॉ इन लेटर एंड नॉट इन स्पिरीट सो अशी परिस्थिती जाल्या की ताका लागून ह्या अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता त्या खात्याची जबाबदारी अशी विशयांचेर आमी पावल्यात आतां कायदे चड जाल्यात काय आमकां कायद्याचो भार चड जाला कितें एक म्हणजे कायद्या बाबतीत सगळ्यांच्याच अज्ञान म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक त्याच्या हाताखाली जे कायदे येतात त्या कायद्याबद्दलूच ताका म्हायती नसता फॉर एक्झाम्पल सादे विशय धर जाल्यार कूळ मुणकार कायदो सॉल्व करपी मामलेदार ताका कूळ मुणकार कायद्याची कितें खबर आसा ही अवस्था आयज जाल्लेली आता त्यांनी उदाहरण जशें दिलें की एप्लिकेशन तेंच्यांनी केली की बाबा गाय मारली म्हस मारली सदांच मनोहर पर्रीकर विधानसभेन उलयतना सांगतलो की फॉरेस्ट गार्ड जे आसात पळय ते फॉरेस्ट एरियांतल्या भुरग्यांक तांकांच दिवंक जाय म्हणून जाता तें जेणी केन्ना आयुश्यान फॉरेस्ट पळोवंक ना जेणी केन्ना आयुश्यान कुत्रो सोडून खंयचे जनावर पळोवंक ना तो थंय वचून जंगलान वायल्ड लायफ संरक्षण करतलो कसो करतलो तर ह्यो गोष्टी ह्यो सगळ्यो सिस्टमेसून येयला आनी एक उदाहरण सांगता आतां मोपा विमानतळा खातीर कांय धनगरांचें स्थलांतर जालें आता धनगर कम्युनिटी जी आसा त्या कम्युनिटीची एक हिस्ट्री आसता तेंचो बॅकग्राऊंड तेंची जीवन पद्दती आसता तेंचो वेवसाय तांकां हाडलंय तूं आनी थंय शिमिटाचें घर बांदलें म्हणून ते रावो शकना तुमकां जर खरेंच तुमी सिरियस आसले तुमी येदे व्हडलें दूद वाडयता हें वाडयता त्या धनगराच्या त्या वस्तीन तांकांच जर स्वता तुमी थ्रू कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जर एक डेअरी काडून दिल्ल्यात आनी ही जनावरां तुमची ह्या जनावरां पासून तुमी दुधाचें उत्पन्न करपाचें अशें कोणा ही सेन्सिटिव्हिटी वचोन थंय भाशणां ठोकली आनी अच्छे केले कायदे चड जाल्यात काय कायद्याचो आमकां भार चड जाला दोनूय गोष्टी विचारांत न घेता कायदे हे मनशा खातीर वापरूंक जाय हेचें भानूच ना म्हणून हे सगळे प्रश्न घडटात तुम्ही म्हणटा तेन्ना खूब महत्वाचें ठरता हय आनी कोणा म्हळ्यार ते मागीर ताका वेगळो तुमी म्हणटा तेन्ना खूब महत्वाचें ठरता कित्याक ना हें भान हेचें कारण अशें की रे उदर सांगल्या त्या प्रमाणे एक म्हणजे आमच्या कडेन व्हडलोसो सोशल बॅकग्रावंड ना जितून आमची माणसां तयार जाल्या तेंच्यांनी फक्त लेखी परीक्षा दिल्यो पास जाले सगळें जालें आज नव्या हेच्या प्रमाणे वाघाची सुद्दां सायकोलॉजीचो अभ्यास केलो वयता एक लेख वाचलेलो हांवें त्या मुळे पूण ह्याच्या बाबतींत ह्या लोकांक जे अवेअर करपाक जाय कॉन्शियस करपाक जाय न्हू ज्याच्यामुळे आसलेली जनावरां सुरक्षीत उरतली आनी ती आनी मनीस ह्याच्या मदीं कॉन्फ्लिक्ट तयार जावचो ना हे सगळे तांकां शिकोवपाक जाय पण ते अशें समजतात की हांव डिग्री घेवन येयलां त्याच्यामुळे म्हाका आनी कोण सांगपी जाला बरोबर कळ्ळें ह्याच भ्रमान सगळे वयतात त्यामुळे जशें आसा तशें तुम्ही म्हणटात की
अल्टिमेटली रानां सांबाळपाक केल्ल्या कायद्या भितर मनशाचोय वांटो आसा आनी म्हत्वाचो वांटो आसा सामको. हाजो आमकां विसर पडला आज. सामको सामको. आतां हांव सांगता एक सादी गजाल. पुलिसांचे पेट्रोलिंगाक कितलो खर्च करतात, रानाचे पेट्रोलिंगाक कितलो खर्च करतात, आनी मागीर अशे 4 वाघ गेले म्हणून बोवाळ घालीत बसपाची कांय गरज ना. आनी ज्या जाग्यार जाय थंय तुमी कांय लक्षच दिना. कितले आसात सांग पळोवया. काही बरे लोक आसतले भितर, पण काही बरे आसा हेचो अर्थ सगळेच ना न्हय. म्हणून तर ही परिस्थिती निर्माण जाली. आनी तुमच्या कडेन आसलेले जे धन वाघ हो तुमचें जंगल सुदृढ आसा, आरोग्य संपन्न आसा हेचें प्रतीक कळ्ळें. आनी आज तुमी कितें केलें तें प्रतीकच उडयलें. म्हणजे तुमचें जंगल जें आसा तें सगळें. तर एक गजाल जी आसा की तूं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दोश दिता. आमी आतां कायद्याचेर उलयले की कायदे अशे जाल्यात की रानां राखपाचो कायदो हाजो पयलो टार्गेट कोण तर मनीस, शत्रू मनीस. अशे तरेंतल्यान तुगेलो एक दृश्टिकोन तयार जाला. पण ताका कांय अंशी मनीसय जबाबदार आसा न्ही हें न्हयकारून चलतलें ना. मनीस जबाबदार आसाच काही तर प्रमाणात. मनशान जर आपल्याली जर ती पिशेपणां केली नाशिल्ली घडये ह्या कायद्यांची गरजूय ना पडना ना, पण नाशिल्ली. काही कडेन पिशेपणां हांगा जाल्यात आनी हांगा भोगचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्ली कडेन बरोबर. हां कोणी तरी खंय तरी पिशेपण आमी म्हणना कितें एनवायरमेंट आमी सांबाळपा आमी नाकाश म्हणना. आमी एनवायरमेंट खूब इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा, तेजे शिवाय आमी फुडें कांय करूंक शकना. बट एट द सेम टायम खंय कितें केलां एक्झॅक्टली तुमी केन्ना तेजी शानिशा केल्ली कडेन आसा कांय केल्ले कडेन ना. हांव तुका रायट फ्रॉम काणकोणच्यान स्टार्ट करता टू आमची पेडणे पर्यंत येवया अशें. म्हणजे हो जो आमचो वेस्टर्न घाट आसा वेस्टर्न घाटा सगळे भोंवता आसतना आमची वेस्टर्न घाटाचे जे लोक रावपी आसा हे कितले पर्यंत वनरानाक आमकां बाधिकार ठरता हेजे पयलीं विचार करा. खरेंच ठरता काय ना तें करा. काय तेच रानां रावन तें जीवन जगता तें पळया तुमी. कोण तरी शहरांतले मनीस वता आनी रान मारता. ह्यो बी गोश्टी घडले कडेन आसा. ह्यो गोश्टी घडले कडेन आसा. शहरांतलो मनीस वता रान मारता, थंय रान काबारता, लाकूड आमची मिलार पडटा, फोळी मारून ताका सगळे पावता सगळे जाग्यार ताजे खातीर कायदो येता. पावता. तेजे खातीर कायदो येता. पूण तो कायदो कोणा मारक पडटा आमच्या लोकांक मारक पडटा. आमचो मनीस जर एक आंगणा जर एक माटो करतलो तूं केन्ना जाल्यार तूं वेल्ल्या साळजीसार तूं गांव व्हरता एक आंगणा एक माटो घाल जाल्यार 25 वर्सांनी एक झाड मारता. 25 वर्सांनी एक झाड. कित्याक ते झाड मारतना सादारण असली मारता आमी. ती मेड मिनिमम 25 वर्स त्या दारांत टिकता. 25 वर्स परत कोण ताका हातला पावसना. एक घर बांदता जाल्यार जाल्यार एकदाच घर बांदता 50 वर्सां आयुश्या भितर. एक 4 वाशी काडीत आसतलो हांव ना म्हणना. ते रानां रावता तर त्या रानाचो हक्क ताका भोगपाक मेळपा जायो. एक क्लियर आसा. ते टोटल रान मारून खायना न्ही. सो म्हागे सांगपाक ते रानां रावता म्हणजे ते खावपा जाय ताका मेळपा जाय. पूण एट द सेम टायम जेन्ना कायदो तूं म्हणटा जशें कायदे मनशां लागून केल्ले कडेन की रान आमगे पेड्डी करता म्हणून जे मनीस करता तांकां कोण पळोवपाक वचना केन्ना. ते करून सुटले सगळे. काही प्रमाणात मायनिंग तुम्ही मान्य करतात कारण एक गजाल आहा की लास्टाक कायदे कित्याक आयले. आमी आज म्हणटात की कायद्याचो अतिरेक जाता आनी त्या अतिरेका भितर लास्टाक ज्या मनशाक तसो दोश आसता त्या मनशाक आज भोगची पडटा. पण अल्टिमेटली कायदे आयले कित्याक मनशाच्या अतिशयोक्तीक लागूनच आयले न्ही हें तुमी मान्य करनात आज. ना पळया सर कायदे हे मनशा खातीरच आसता आनी येवंक जाय कायदे. कायदे येवंक नाल्यार हे आमच्या निसर्गाची रक्षण जावचें ना. आनी परंतु आतां पळय तेच्या पेक्षा पयलीं आमचे सगळे जंगल आसले. बरे जंगलाचे आमच्या निसर्ग संपन्न गोंयान आमच्या मोठे पश्चिम घाटाचे ह्या आसा आमकां वरदान आसा. त्यामुळे अभयारण्य डिक्लेअर जाले सेंच्युरी. ती डिक्लेअर 1999 जाली. कोणी तरी ऑर्डर काडली आनी डिक्लेअर जाली. तेचे पयलीं डिक्लेअर जाताना लोकां भितर बाबा अवेरनेस ना. ह्या बाबा त्या अभयारण्यान कितले लोक येतले, कितले गांव आसा किंवा कितली बाकीची साधन संपत्ती तेचे विशीं कांय अभ्यासूच करूंक ना. त्याच बरोबर तेच्या नंतर जाल्या नंतर हो तो तेका नांव दिता. हेणी केलें तेणी केलें हो तो कोण आसलो तेणी केलें अशें म्हणून प्रत्येकाक नांव दिता आयज पर्यंत आमी आयकता. त्याच बरोबर तेचे नंतर त्या अभयारण्यामुळे कायदे आनीक खर जाले आमच्या गोंयान. ते विशीं काही जनजागृती जावंक जायली बा त्या बद्दल भितर जे आदिवासी लोक आहा त्यांच्या पर्यंत हो विशय पावंक आसलो बाबा पळय आतां अशें जाल्लें आसा तेन्ना तुमकां भितर खर कायदे लागू जाले किंवा हे सगळी संपत्ती तुमची आसा हे करूंक जाय आसलें. बाकीच्या राज्यांनी आमी आयकलां त्या आदिवासी लोकांक घेवन ते अभयारण्य चलयतात तांकां विश्वासान घेवन. तशें कितें जालां तुमी मुद्दम पळयात जालां जाल्यार हांगा कांयच ना. फक्त थोडी मातशी एक डिपार्टमेंट चेंज केले थंय एक डिपार्टमेंट वेगळे स्थापन केले आनी ताका थोडी मॅन पावर दिली काय अभयारण्याचे हे करतले म्हणून सांगलां. पूण तेचे नंतर ते फॉलोअप जावंक ना. आतां पळय दिवसाडा हालीं पळय गवेरेडे भोंवतात ते पळय आमकां खतोडे पंचायतीन 4-5 गवेरेडे 2-3 गवेरेडे भोंवतात. हांव मातसो डिस्टर्ब करता. आमची शेजारची कर्नाटक आसा. आयज कर्नाटका भितर जे हांव चड पसून रामनगर टू कारवार आनी आमचो गोवा बाउंड्री टू वयच्यान जोयडांतल्यान आमचो रोड गेल्ले कडेन आसा. कारवार रामनगर कनेक्ट जाला. हेजे मध्ये जवळ जवळ 100 तरी गांव आसात. हे 100 गांव टोटली सारखे अभयारण्याच्या भितरल्या भितर येतात. ह्या लोकांक टोटली म्हणजे म्हाजी म्हायती प्रमाण आज पर्यंत तांकां एटलिस्ट 95% तरी सुख सुविधा आसा. तांकां रोड आसा, तांकां रस्तो आसा, ब्रिजीस तर इतल्या उडक्या भितर म्हळ्यार 100 तरी ब्रिज आसतले.
प्लस लायट दिले कडेन आसा, अंडरग्रावंड केबलिंग करून दिले कडेन सगळी सुखी एक टायमार तांकां काडपाक ठरिल्लें, पण आयज तांकां परत तेंचे भितर कितें जालें खबर ना, पूण त्या लोकांक सगळी सुविधा तांणी पावयले कडेन आसा. सो ह्यो सुविधा आमी आमच्या लोकां कडेन मागता, तेजे पयलीं कडेन कांय मागना आशिल्लें. सो त्या स्टेटीन ते सगळी गोश्टी ते रान सांबाळून तरी जाता, जाल्यार आमच्या स्टेटीन कित्याक जायना? एक बिफोर आय गो टू किशोर, हो मुद्दो आहा न्ही, काय आज एक अभयारण्या विशीं किंवा इको सेन्सिटीव झोना विशीं एक असो भंय तयार जाला की तुमी मनशाक लागपी मूलभूत गजाली अभयारण्य किंवा इको सेन्सिटीव झोनाच्या नांवा सकल दिनात. फॉरेस्ट ऑब्जेक्शन हाडटा, NOC दिना, हें करनाका म्हणटा, तें करनाका म्हणटा. हातूंतल्यान जो एक फियर सायकोसीस तयार जाता तोही चुकीचो न्ही. कारण त्या फियर सायकोसिसाक जस्टिफिकेशन आसा न्ही की तुमी जर केलो फाल्यां आपल्याला काय प्रॉब्लेम ना, आपण जंगलात रावपाक तयार आहा, पण आपल्याक बेजीक एम्युनिटीज तरी दियात, थंय तुमी ऑब्जेक्शन हाडटात. हो दृश्टिकोन चुकीचो काय हो सारको दृश्टिकोन? ना कशें जालां, ह्या खात्या कडल्यान अतिरेक जाला भरपूर, म्हणजे तांकां रावपा खातीरय भितर गावता अशें कांय ना की तांच्या खातीर कायदो जाला आनी तांकां भितर घेवपाक ना, अशें ना. जशें अतिरेक तांच्या कडल्यान जाला तसो एक फियर सायकोसीस निर्माण करपाचें सिस्टमॅटीक काम राजकारण्यांनी केलां. तेचे वेस्टेड इंट्रस्ट कितें आसा तें म्हाका खबर आसा, कळ्ळें ना, आनी तें तुमकांय खबर आसतलें. तेचे स्वताचे वेस्टेड इंट्रस्ट आसा राजकारण्यांचे, म्हणून ते लोकांच्या मदीं तुम्ही म्हणटा की दोन्ही वटेच्यान ताणून धरला, दोन्ही वटेनच्यान ताणून धरला. म्हाजें म्हणणें अशें की वन खात्यान कितें करपाचें, तेंच्या कडेन वचपाचें, सांगपाचें बाबा तुमकां घरूय बांदपाक गावता, तुमकां जाय जाल्यार आनी कितें ज्यो आसा तुमच्यो सुविधा ज्यो आसात त्यो तुमकां त्या हितरसून मेळटा. अशें खंय ना की कायदो तुमकां हात बांदून घालिना. अशी काय भागात लायटीची खामी घालपाक दिनाशिल्ले, खूब कडेन आमचे कडेन अतिरेक हो हे तुम्ही मान्य करता किशोर? ही गजाल तुम्ही मान्य करता की हो जो अतिरेक आसा हातूंतल्यान जो एक फियर सायकोसीस तयार जाता तोही जस्टिफाईड न्ही, थंयच्यान नाती तुटपा लागता. 100% अतिरेक. आता म्हादई वायल्ड लायफाच्या संदर्भान वाघ मेल्यानंतर ज्यो कितें स्टेटमेंट येयले ते जर तूं पळयची, विकासा खातीर आमकां मारक ठरतलो, हो असे अतिरेक केल्यानंतर खंयचो मनीस ते एक्सेप्ट करतलो? म्हाका सांग. म्हाका जर रस्तो मेळना, म्हाका जर हॉस्पिटलान म्हाज्या घरान कोण आजारी पडलेलो हॉस्पिटलान व्हरपाक जर सुविधा ना, जाल्यार खंयचो मनीस एक्सेप्ट करतलो? हे एक्सेप्ट करूं शकना. हे हांव तेच म्हणटा, हांव परत त्या मूळ प्रश्ना कडेन येता इन द एंड की मॅन एंड टायगर, मनीस आनी वाघाचें आमच्या ह्या खंय तरी ह्या कायद्या भितर, ह्या डिबेटा भितर आनी आर्ग्युमेंटा भितर मनीस काय वाघ अशी एक चित्र तयार जाला. वाघाक जर रावपाक जाय तुका रस्तो मेळचो ना, तुका लायट मेळची ना, तुका घर मेळचें ना, तुका जर घर जाय लायट जाय वाघ मेळचो ना. अशी एक जी परिस्थिती आमी तयार करून दवरल्या त्या परिस्थितीचोच एक परिणाम, चुकीचो परिणाम म्हळ्यार ही पयरची घटना अशी दिसना. 100%. आणि तशेंच जाल्लेलें आहा. जो तो फक्त आपले आपूण कसो सेफ रावतलो हो विचार चल्ला. सगळे मेळून कशें हो ही पृथ्वी सेफ, पृथ्वी बिथ्वी हे आता म्हाका दिसता ते खूब पयसच्यो गजाली. ते कोणाक आतां स्वताचो गांव इतलेंच उलोवया, इतक्योच उलोवया. स्वताचो गांव हो कसो सेफ रावतलो आनी त्याच्या खातीर कशें आमकां सिस्टम. सगळ्यांत दुर्दैव म्हणटात तें की जे अधिकारी, ज्या अधिकाऱ्यांनी ज्या कायद्यांची कारवाई करपाक जाय त्या अधिकाऱ्यांक कांयच बंधन नासता. ताका तो कायदो खबर आसूंक जाय काय खबर कोण चॅक करता, ताका तो कायदो खबर आसूंक जाय खबर ना. सेन्सिटिव्हिटी थंयच्यान सुरू जाता. हांव फायनल फाटले एक ऑफिसर असो, फाटले एक ऑफिसर असो आशिल्लो जो आमचो PCF आशिल्लो, तो ऑफिसर तर इतले आशिल्लो ताका खंयचीच वडच्या सेन्सिटिव्ह नाशिल्ली, खंयच्याच वडच्यान नाशिल्ली. हांव सरळ नांव घेवन सांगता, सक्सेना म्हणून जो आशिल्लो हांगा ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खंयचीच सेन्सिटिव्ह नाशिल्ली. तो कितलो फॉरेस्टाक म्हणजे कितले तेजे मोग करतालो आनी कितें आमकां खबर ना. पूण सांगपाची गोश्ट जी गोश्ट हांव जेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना कांय गोश्टी हांवें परिकर बाईक कन्सल्ट करून कांय गोश्टी फॉरवर्ड केल्ल्यो, ते केन्नाच तेणी फुडें गव्हर्मेंट ऑफिसराचे कडेन पावल्ले. हांव इतलेशें सांगता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता एक गजाल सामकी लक्षांत घेवपाची गरज आसा की मनीस वाघाचो शत्रू न्ही आनी वाघ मनशाचो शत्रू न्ही, पण आर्टिफिशली जर हे शत्रुत्व तयार जाता ते मागीर कांय कडक कायद्याक लागून आनी किंवा मॅन वर्सीस वायल्ड अशी जर परिस्थिती तयार जाता रादर देन वाघ आनी मनीस ह्या दोनूय त्याच पर्यावरणाचो भाग, म्हाका दिसता ही सेन्सिटिव्हिटी प्रत्येका भितर येवपाची गरज आसा की जितलो वाघ ह्या पर्यावरणाचो भाग तितलोच मनीसय बी, जितलो मनीस तितलोच वाघ. सो म्हाका दिसता हें जावचें. आनी किशोरान बरें सांगलें, कायदो फक्त इन लेटर न्ही तर इन स्पिरिटूय फॉलो जावचो की प्रत्येकाक जगपाचो अधिकार आसा आनी तितलोच अधिकार आसा. हें मातशें जर राना खात्यानूय मनार घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे प्रश्न सुट्टले. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत फुडें. नमस्कार.